लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 2 वोड 22 ते 35. मोइसेसाचे समोर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयल्लो जातलो. सर्वेस्पराचे समोर्तींत बरयल्ल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समोर्तींत सांगलोलें आसा त्या प्रमाणे कवड्याचे जोडयेचो नाजाल्यार पारव्यांच्या 2 पिल्यांचो येवन समोरपूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमेओन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिबोन मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाची नवसरणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या ख्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समोर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेसू करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायत तो प्रकाश तुजे पुढचे इस्रायलचो तुवें फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेओनान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पळोवंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तरसाद तुजे कालीस आसपास विटतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.